पहिलो दीस हो राज्यपालाच्या अभिभाशणा उपरांत सोंपलो वयतलो। दुसरे दिसा भोवमानीत मान्य मुख्यमंत्री अर्थसंकल्पीय भाशण हे आसा प्लेस करतले, टेबलाचेर अर्थसंकल्पीय भाशण करतले। आणि तिसरे दिसा जो आसा तो सेम रुटीन आपले क्वेश्चन्स हे आसून तिसरे दिसा वोट ऑन अकाउंट्स हे पास केले वतले 6 म्हयन्यां खातीर। स्टार आनी अनस्टार जवळपास 419 प्रश्न जे आसा ह्या विधानसभेत पटलाचेर मांडले वयतले। केंद्राचो बजेट जावच्या पयलीं सुद्दां गोंय सरकारचो बजेट जो आसा हो प्लेस केलो वता, पण ते पूर्ण बजेट आसचें ना। जरी सेंट्रल बजेटाच्या पयलीं हो बजेट जालो आसलो, सेंट्रल बजेटाच्या प्रमाणे काही जर भितर एड ऑन करपाचें आसत जाल्यार फुडल्या जेन्ना डिमांड्स पास करपाचे आसतले, बजेटा वयले डिमांड्स जेन्ना पास करून घेवपाचे आसतले तेद्या वेळार सरकार जे आसा हे ताजेर निश्चित रुपात ताजेर विचार करपाक जाय। इकॉनॉमिक सर्वेचो रिपोर्ट म्हाका दिसता अजून काय आमकां मेळूना, पण फाल्यां पर्यंत जर मेळ्ळो जाल्यार तो प्लेस जावंक शकता। काँग्रेसीन पहिल्याच दिसा सावन 3 दीस सरकाराक जर करपाची तयारी केल्या। जरी उत्तरां ना सरकारा कडेन, पूण आमकां विरोधकांक संदी मेळपा जाय, जे सफिशियंट दीस आमकां आसपा जाय। आयज सगळे हे ठप्प जाल्ले आसा, लॉ आनी ऑर्डर म्हणटाचे कंट्रोल ना, एडमिनिस्ट्रेशन तर कांयच ना, आनी गोंय एक अर्थान फुडें सरपाचें सोडून गोंय फाटीं वचत आसा। आनी ताका लागून सरकार काय करना, पूण आमची विरोधकांची भुमिका आमी तांकां धारेर धरतले ह्या हेतून ह्या भिरांतून म्हणटा अशें हे असेंब्लीक सामोरे वचपाची तेंची तयारी ना। आमगेले इशू हा एज फार एज गार्बेज 6 मंथ्सामध्ये बीजेपी गव्हर्मेंटान सांगलेले, मनोहर पर्रीकारान सांगले की 6 मंथ्सान तो हें करतलो म्हणून, गार्बेज प्रॉब्लेम सेटल करता म्हणून। CRZ आमी तो इशू पडे हा तो गोंयकारांक कितू म्हारग पडटलो तो आजून देखून द होल प्लॅन, द सबरमाला, द CRZ एंड द टुरिजम पॉलिसी ही कितकोन सिस्टमॅटिकली गोंय काबार करतली हे आमकां पुटअप करपाक जाय आसलें। आनी जो तर तो समजता की आमकां MP इलेक्शना इशू ना म्हणून, आमकां फॉर्मालीन एक इशू आपण काबार केलो म्हणून, जाल्यार गोंयकारांक आजून देखून विश्वास ना तांचेर। आज पासून लोक नुस्तें खायनाय, बाजारांत वचून चोवपाचें, हे सगळे इशू असेंब्ली येवपा जाय। प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत आनी ओमकार फळारी।